सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एस्पेरन्सा मेंडीस हिच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचे सुख फावो करूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मानुएल कुलासो हे आमचे भावा पासत. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया पेद्रू डिकॉस्टा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आज बावार्ताची ड्युटी पेटयता रेजिना मुंदी, कॉसेट सांतोस आनी फामील, आल्तो दाबोली, पीटर वालीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जेजू स्वर्गार चडून वचूंक वेचे आदीं आपल्या शिसां लागीं उलयता आनी हें उलोवप खेरीत भाशेन भासावणी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची पवित्र आत्म्याच्या देण्यांची. तर आमकांय पवित्र आत्मो फावो ते परी घेवंक आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी जेजूच्या मिसावान खान मारूंक आमकां कृपा मागुया. जायते पावटी आमी ह्या मिसावांक खान मारूंक फाटीं उरल्या. हे मिसाचे सुरवातेक देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्वविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बो काकलूत सारा देवा पासकांचो गूट समारंभून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडूंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. दोर्नदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्रोआसा तारवार बसून आमी नीट समोत्रासियेक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा नियापोलीक आनी हांगा तान आमी फिलिपीक पावल्या.
हे मासेदोनिया प्रांताचे मुखेल शार आनी रोमकारांचो एक जोमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नोदिशी गेल्या, कित्याक ती मागणें करची सुवात म्हूण आमी आयकल्लें. आमी थंय बसल्या आनी जमातीक आयिल्ल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्या. आमकां आयकतल्या मदें तियातिरा नगरांतली लिदिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खरी भक्तीन जांबळ्या रंगाच्या लुगटाचो ती धंदो करी. पावलूस सांगतालो तें आयकूंक सोम्यान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें, हांव खरेपणी सुमयाचेर विस्वास दवरतां म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार आमगेर रावंक यात आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परान आपले परजेचो मोग केलो. सगळीं म्हणुया, सगळ्या आपल्या परजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेंत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपला राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उलासूं. जबाब. सर्वेस्परान आपले परजेचो मोग केलो. नाच खेल करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं, कित्याक सर्वेस्परान आपले परजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपले परजेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळल्या जोयतान भोक्त संतोश बरी जावं आनी कुशलकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सरपटूं ताची स्तुती करूं. ताच्या ओंटांचेर आसूं देवाची वखाणणी. हातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब. सर्वेस्परान आपले परजेचो मोग केलो. उद्गार. बापासून निबजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो मुजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी मुजे साक्षी जातल्यात. Sorvesporak zui zui. Sorvesporak zui zui. Sorvesporak zui zui. Sorvesporak zui zui. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारोती म्हणजे बापासून निबजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक जावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो भावार्थ हालो न जावं हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो
की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो, आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय ओळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुझ्या भाव भयणीनो, क्रिस्ती भावार्थाची जायतीं स्वता आसात, आनी आयच्या काळार जेन्ना क्रिस्ती भावार्थ जियेता तेन्ना ह्या क्रिस्ती भावार्थ जियोवपाक थोड्यो वस्तू लागलेल्यो आसात. थोडीं उतरां आमच्यान म्हणूंक जाता. एक, साक्षीदार. आमी साक्षी दिवप, आमच्या जिविताचो विटनेस. दुसरें, दुमाळो. क्रिस्ती भावार्थाक दुमाळो सदांच आसतलो. दुमाळो नासतना क्रिस्ती जिवीत सुसेगाद म्हणटा तें केन्नाच आसूंकूच जायना. कसलो ना जाल्यार कसलो दुमाळो आसतलो. तिसरें उतर, कन्वर्शन, धर्मांतर. ह्या उतराक लागून जायत्या जाणांक एके भाशेन त्रास जातात. जायते जाण आबूज जातात, उचांबळ जातात. धर्मांतर वो कन्वर्शन म्हणटा तें कितें पयले सुवातेर? धर्म बदलपाचें कन्वर्शना विशीं जेजू आमकां उलयना, पूण काळीज बदलपाचें कन्वर्शन. काळीज बदलप आनी सोत जें कितें आसा तें मानून घेवप, ह्या विशीं जेजू आमकां शिकयता. आनी हेंच सगल्यांनी तें मानून घेवचें पासत. भावार्थ मानून घेवप म्हणल्यार जीं स्वता आसात भावार्थाचीं. जेजू देवाचो पूत, तो ह्या संवसारांत आमचे पासत मनीस जावन आयला आनी आमचे पासत कोश्ट मरण सोंसून पुनर्जीवन जावन ताणें आमकां सोडयल्यात. हें मानून घेवंक हें कन्वर्शन म्हणटा तें जाय, समजपाक जाय. जायते फावटी जायत्यांचें जिवीत बरें आहा, सुसेगाद. जे भाशेन हाचे पयल्या वाचपान आमी आयकता, लिडिया ही एक वस्तोरी, बरी वस्तोरी. जे कोण आपल्या घरान येतात तांचो बरो सन्मान करताली, बरे भाशेन घेताली. आनीक हें सोत जेन्ना तिका कळ्ळें, म्हणजे आपोस्तांनी जेन्ना तिका हें सोत सांगलें तेन्ना तिणें तें मानून घेतलें. आदीं जो वावर करताली तोच वावर ती करता. आपलो बिझनस टेंट करपाचो, तेंच बिझनस. जे भाशेन ती दुसऱ्यांक आपल्या घरान घेताली, तांचो सन्मान करताली, तेंय चालूच आसा, बदलोंक ना. बदल्लें तें हें सोत जेजू क्रिस्त सोमी. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत जो ह्या संवसारांत आयला आनी आपणा पासत ह्या खुर्सार कोश्ट मरण सोंसून आनी मरून त्या उपरांत पुनर्जीवन जावन आपणाक जैत मेळ्ळां. लिडियान हें मानून घेतलें, हें कन्वर्शन. हेका म्हणटात धर्मांतर. आनी हें मानून जें घेतलें तें सारकें जावचें पासत बावतिजम घेतलो. भाव भयणीनो, आयज धर्मांतर, कन्वर्शन ह्या उतरा विशीं कितली उचांबळाय आमचे भोंवतणी जाता ती आमकां दिसती पडटा. वेगवेगळ्यो सभा बसतात तेन्ना ह्या दिसांनी भोव करून जे कोण राजकारणी आसात कांयचे कांय उलयतात तेंय आमकां आयकूंक येता. कन्वर्शनाच्या नांवान धर्मांतर जाता हांगा ह्या उतरांनी जे कोण सादे लोक आसात तांकां कशे भाशेन खुबडायल्ले आसात ते आमकां दिसती पडटा. असल्या संदर्भान भाव भयणीनो, जेजूची भासावणी एकदम गरजेची. हे असले त्रास, कोश्ट वो हे वेगवेगळे मनीस जे आमचेर उपरासतात ते उपरासतलेच जेजून सांगलेलें, पूण हें सगलें तुमकां समजूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्याची गरज. आनी देखूनच हांव तुमकां तो शारोती पाठयतलो. आनी हो शारोती म्हणल्यार पवित्र आत्मो, तो तुमकां सगलें शिकयतलो, तो तुमकां वाट दाखयतलो, तो तुमकां घोटाय दितलो. आनी जेजू स्वर्गार चडून गेल्या उपरांत आनी पवित्र आत्म्याचें येणें जाल्या उपरांत शिसांनी हेंच केलें. ह्याच जेजूक आनी हीच गोवायकी, हीच साक्षी सगळ्या करून पावयली.
जायत्यांनी मानून घेतली. अजून पासून भाव भयणीन हो वावर चालूच आसा. जेजू दुसऱ्यांक दिवप, जेजूचो संदेश दुसऱ्यांक दिवप, धर्म करप, धर्माक आनीक नंबर वाडोवप, आंकडे वाडोवप, हें धर्मांतर न्हय आमचें, हें कन्वर्शन न्हू. पूण काळजां जेन्ना बदलतात आनी काळजां बदलून जायतीं जाणां देवाक मानून घेवन, जेजूक मानून घेवन ही सोडवण आपूण घेतात आनी दुसऱ्यांकूय पावयतात, असलें कन्वर्शन आमकां जाय. तरी कृपा आयज आमकां मागुया, जण एकल्याक आमी जो जेजू घेतला ताका आमी साक्षी जावं. जशें जेजून म्हणलेलें आसा, पवित्र आत्मा म्हाका साक्षी दितलो, पूण तुमी म्हजे विचून काडलेले देखून तुमी म्हजे साक्षी. हींच उतरां आयज आमकांय, तुमी विचून काडलेली आनी देखून तुमी साक्षी तुमच्या उतरांनी, तुमच्या कोरण्यांनी. आनी त्याच बरोबर मिसियोनरी वावर जो आसा, बो करून जाणी आजून पासून जेजूक आनी जेजूचो संदेश मानून घेवंक ना, तांचे पासत आमच्या जिविता वरवीं, आमच्या उतरां, कोरण्या आनी आमचे वागणुके वरवीं तांकांय जेजूशी हाडूंक आमकां कृपा मागुया. ह्याच मनान आमचें जण एकल्याचें अर्पण ह्या आयचे मिसाचे भेटेन करुया आनी ताच्या जेवणान वांटो घेवंक तयार जावया. गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया C43, पेज नंबर 46. C43. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी भोगता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उचारावर तो ओप्रेमीत संतोष आपणाक फावो कर म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांवे बाबा. उत्सर्गीक तुका सोय सोय, सर्वेश्वराचें नांव याका तांकां सोय. उत्सर्गीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. धर्म परिवर्तन, कन्वर्शन, मन परिवर्तन हेची आयज आमकां ह्या आयच्या संवसाराक गरज आसा. मागुया आमी सगळे जे कोण आजून पासून जेजूची खबर आयकूंक ना तांकां ती आयकूंक मेळूंक. जे कोणे आजून पासून जेजूचें सोत मानून घेवंक ना तांणी आपलें मन बदलून तें मानून घेवंक. हेंच मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भशेन नोत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाची शिडी देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळून दिली. जेजूक आमच्या कालसनी घेताना आमी गायन करूया. D2 पेज नंबर 47. D2. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समारंभणेन तुज्या सासनीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें, तर आमकां
पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर महिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडोवपार. शेवटराक आमी गायन घेवया. F6 पेज नंबर 88. F6. दिनबास देवाक मार्गा जेजू सोंगी आमकां विचोय. देवाक दिनबास देवाक मार्गा जेजू सोंगी आमकां विचोय. जेजूचो परमोल आमी सगळे कोडे Jesus,